너의 길로 Tungaya, 보내소라 Wakana, Shekanshik, Pritumivoy, 내 Devasot 박손 Gidagaya, 너의 Novegi, 길로 Rosungaya, Porvesvara, Wakana, Shekanshik, Pritumivoy, Devasot Gidagaya, Porvesvara, Chamana, Gitangaya, Nagona, Muirkarat, Naudevachi, Urgutat, Taron, Tachi, Novegi, Rosungaya, Pormesvara, Vakana, Shekanchik, Pritumivoy, Devasut Gidagaya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या शावियरितो रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया इरॅनी फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच आयज जावन आब्रिलाचो म्हयनो जेन्ना सुरू जाता आयच्या पयल्या दिसा एप्रील कूल डे म्हणजे आमची जी सुकणीं आसात तांचे पासत आयचो दीस भेटयला तांकां उदक आनी हेर वस्तू दिवचे पासत ह्या गोरमेच्या दिसांनी आमची सगळी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आमचेच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत आनी सगळीं जीं कोण कश्टवतात जावं झुजांनी जावं भलायकी पिड्ड्यार जावन जांकां दुयेंस जाल्लें आसा तांचे सगळ्यां पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं प्रिय भाव भयणीनो जेजू पुनर्जीवन जाला आनी पुनर्जीवन जाल्लो जेजू जेन्ना आमकां भेटटा वो आमी जेन्ना ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक भेटटा तेन्ना आमचें जिवीत वेगळें जाता आमी ताचे गोवाय जाता पूण जायते फावटी आमकां गोवाय जावंक मेळ्ळले सोयेक आमी विबाडल्या असल्या चुकीचे मिसाची सुरवातेक बोगसणे मागुया हांव फातकी सुपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून कोणान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक भावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर मोहिमा देवा कुंचुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सुर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमी जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन आयज जावन आमची 10वीची भुरगीं SSCची भुरगीं आपले बोर्ड्स एग्जाम सुरू करतात तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया ह्यो परिक्षा बरे भाशेन करूंक तांकां फावो तितली कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया प्रार्थुया देवा आमच्या तारुका
पवित्र स्नाना वरवीं मनशांक नवो जल्म दिवन आमचें क्रिस्ती सैम तूं वाडयत आसाय आनी पास्क परबेच्या समारंभान आमा समेस्तांक तुज्या जिवान ओदीक भरताय असो तुजो मोग तूं आमकां भावार्थान चाखूंक दिताय. ह्या भावार्था प्रमाणे चलूंक आनी तुजें देवीक मोगाचें जिवीत आमचे भितर जतनायेन सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. जुदेवानो आनी जेरुजल्यान वस्तेक आसलोल्यानो हें जाणो जायात आनी हांव सांगतां ताका चीट दियात. देवान तुमचे मदें नाजारेताचो जेजू आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान ओचोऱ्या विस्मिता आनी खुणां केली. ही सगली खबर तुमी जाणात. आपल्या थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगलें आदी फुडेंच जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी समृद्ध नासलोल्या मनशा उदेशी तुमी ताका खुर्सार खिळावन जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मोन्नाच्या बानपासांतलो सोडून पुनर्जिवन केलो. कित्याक मोन्नान ताका आपल्या चोपत्यांक धरूंक केदींच गडोंक नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालो ना. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो ओतमो मुरगडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो ओतमो नोगरांत सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोत्ती. भावा भयणीनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो परजापोती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले सोस्तीच्या एकल्याक आपल्या सिंहासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशेक्ताच्या पुनर्जिवनपणा आदीं फुडेंच पळोवन आनी परगट केलें. देवान नोगरांत सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवन केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवनपणाचे गोवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो. देखून भासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडेन घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता. देखून हांव ताका दिन वाचतां. रातचो पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटोच हांव कदींच हालो ना. जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो ओतमो मुरगडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सुस्त जातली. कित्याक तूं म्हजो ओतमो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुजे विस्वाशी भक्ताक
फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोत्ती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. उद्गार. Zoe sorbes porac, Zoe sorbes porac, Zoe sorbes porac, Zoe sorbes porac, सोर्वेस्परान गोडिल्लो दिसो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. Zoe sorbes porac, Zoe sorbes porac, Zoe sorbes porac, Zoe sorbes porac. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्यो अस्तऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हड खुशालकायेन वगत मोडी नासतना समाधी सरशिल्ल्यो कोडसरून धावी धावी ताच्या शिसांक कोडीत करून गेल्यो आनी अवचीत जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नमान तुमकां. आनी तांणी लागीं सरून आनी ताचे मुखार सरपटून ताचे पांय धरले. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भिवू नाकात. वचून म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. त्यो वेतोच चौकीदारांतल्या थोड्यांनी शारांत येवन घडलेलें तितलें मुखेल याज्ञिकांक कळीत केलें. हांणी जाणट्यां बरोबर जमात करून एक थाराव घेतलो आनी शिपायांक खूब दुडू दिवन म्हणलें, तुमी लोकांक अशें सांगात, आमी न्हिदलोले आसतना ताचे शीस रातयां येवन ताका चोरयां घेवन गेले आनी हें बी राजपालाच्या कानार पडत आमी ताका समजायतले हांव आनी तुमचेर कांयच जोड येनाशें करतले हांव. शिपायांनी दुडू घेतले आनी शिकयलेल्या त्या प्रमाणे केलें. आनी ही खबर जुदेवा मदें आयचो दीस पर्यंत चलत आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजू पुनर्जीवन जाला आनी पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आपल्या शिसांक भेटता आनी शीस जेन्ना पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक भेटतात तेन्ना ते गोवाय जातात. ही गोवायकी दिवंक तांकां कोणाचीच भिरांत ना. पयलीं जेजूक पुनर्जीवन जाल्लो पडिल्ल्यो त्यो अस्तऱ्यो आनी ह्यो अस्तऱ्यो वचून ताच्या शिसांक कळयतात. भाव भयणीनो, एक आयच्या शुभ वर्तमानांतली घडणी जी आमी आयकता, हे शिपाय, ज्या शिपायांनी घडलेलें तितलें पळयल्लें, कशे भाशेन जेजू फोंडांतलो उठलो आनी हें पुनर्जीवनपण पळयल्लें आसतनाय तांणी येवन ह्या महायाज्ञिकांक जेन्ना कळयलें तेन्ना गुडमेल सुरू जालो. फोटी सांगप सुरू जालें आनी ही फोट सांगपाक दुडूय दिले. शिपायांनी दुडू घेतले. भाव भयणीनो, हीच घडणी जी त्या काळार घडलेली आयच्याय दिसाक खरी जाता काय? आयज जेन्ना वेगवेगळे तरेचो प्रोपगंडा चालू आसा आनी भोव करून जांच्या हातान पदवी आसा आनी जांकां पदवी आपल्या हातान सांबाळपाक जाय, वेगवेगळे तरेच्यो फोटी व्हडल्यान सांगतात. वेगवेगळे तरेच्यो फोटी सांगपाक लोकांक वो साद्या मनशांक पासून वापरतात. वो वेगवेगळी इन्स्टिट्यूशन्स जीं आसात आमच्या देशाची ती वापरतात आनीक ही फोट जी आसा ती व्हडल्यान सांगता. आयचें शुभ वर्तमान ह्या उतरांनी सोंपलां. जुदेवा मदें आयचो दीस पासून ही खबर चलत आसा. म्हणजे जी फोट ह्या शिपायांनी सांगलेली की ते शीस येवन रातयां चोरून जेजू घेवन गेले म्हणटात, ती खबर आजून पासून चलता. फोट, भाव भयणीनो,
जाय ती पदवेदार आमच्यान म्हणूंक जाता, ती कितलीय चलोवपाक जाता, पूण जो कोण फोटीन चलता तो एक दीस पडटलो सकयल, पूण जो कोण स्वतान चलता तो सदांच उबो उरतलो. आनी ह्या शिसांनी तेंच केलें, ते स्वताक उबे रावले. हाचे पयल्या वाचपान आमी पेद्रूक आयकता, पेद्रू आनी ताचे बराबर हे 11 शीस, आनी तांचे बराबर रावून ही आपली गोवायकी जेजू विशीं, जेजूच्या मरणा विशीं आनी पुनर्जिवनपणा विशीं ते भियेनासतना सगल्यांक कळीत करता. तर आयच्या दिसाक आमकां जण एकल्याक कुर्बा मागुया, पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक आमी भेटूंक, आनी आमच्या जिवितान आमी ह्या पुनर्जिवन जेजूक भेटून ती दुसऱ्यांक फावो करूंक, फोट न्हय पूण स्वत आसा तें आमी दुसऱ्यांक दिवंक, आनी हे भाशेन जेजूचे खरें गोवाय जावंक आमकां हे भेटेन कुर्बा मागुया. गायन घेऊया C20 पेज नंबर 36. C20. काल्वाराचो ओलोन बाबा वेदीचे पोरो आतां जाता तुजोच मोगाळ तो बेजोयता मोगाळ बाबा दोयालो प्रेम ही बेजोडी मानू तुगे ही बेजोडी तुझ्या उदारपणान दाखवलीन दिला. मोगाळ बाबा दोयालो प्रेम ही बेजोडी मानू तुगे ही बेजोडी मानू तुगे. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेंत आमच्या नाट्य पवित्र विचाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानान तुजीं भुरगीं जावन तुका आमचो बाप म्हूण ओळखूंक आमी मोगान पाचारूंक आमी पावल्या. अशें आमचें जिवीत सारकें नवेंच जालां. तर ह्या देण्या खातीर तुका दिनवासून आमी हें बलिदान ओपून दिता. तें तूं दयेन मानून घे, आनी तुका आमच्या मोगाळ बापा तुज्या सासणाच्या सुखान भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली, तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, सोन आनी संसार व्हरता तुज्या वैभवांत. उंच सर्गी तुका सय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय, उंच सर्गी तुका सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोराक. बाबार्थाचो गुटपूर घोटुया. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमिया संवसाराच्या सोडवणदाराक आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुसे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुसे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमकां भेटटा आनी आमी ताका भेट्टाव तेन्ना स्वताचे गवाय जावंक तो आमकां आपयता आनी पाठयता. आमी स्वताचे गवाय कशें जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तांतयात पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आखंतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिरे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरार म्हाका बळकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
म्हज्या जेवणाक येयात बावूय खोशी बसात म्हज्या कुडी रोगतान कुशीदादो सायात म्हज्या जेवणाक येयात बावूय खोशी बसात म्हज्या कुडी रोगतान कुशीदादो सायात जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें उनो मोडून वाटात जिवान भरून वचात तुमी जुडो जायात दुसऱ्याक जिवान भरात उनो मोडून वाटात जिवान भरून वचात तुमी जुडो जायात दुसऱ्याक जिवान भरात जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें प्रार्थुया. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या पास्का वरवीं तुज्या जिवान तुवें आमकां भरलें आनी सासणाचे सोडवणेच्या मार्गार तुवें आमकां घालय. ह्या मार्गार तुज्या मोगाची देणी दिसान दीस चड आमकां फावो जावं. तांच्या आदारान तुवें आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमच्या काळजांनी वाडत वचूं आनी जेजू बरोबर सासणाच्या पास्काच्या उतरां वर्त्या संतोशाक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. भोवणीनो आयज जावन पास्कांचो आशिर्वाद गोराब्यांचेर सुरू जाता. आयज 4 वाजता आमी भायर सरतले. माउंट कामल समुदाय देवस्वा पिकेन, सेंट ट्रिजा ऑफ कोलकाता समुदाय देवस्वा ग्रांद आनी सांत कुर्साची समुदाय पेंटा सगल्यांनी आपल्या घरान तयार रावची. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया K6 पेज नंबर 41 K6. फिरगोज गवळीक सोबे पासत मागणे. सर्गींच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिजमा दिसाक मागल्यान. तुजो मोग चाकूं आनी सगल्यांक वांटूं आनी तुजो वावर चालू दवरूं. ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या 2 प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूं, फुडारीपण घेवूं. तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय.
तर सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूं आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपावणें वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापणे तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनाक. आमेन. मनांतलो जिवो जालो सोय सोय, फोंडांतलो जेजू जालो सोय सोय. मनांतलो जिवो जालो सोय सोय, फोंडांतलो जेजू जालो सोय सोय. सोबत वेदार रोजनारा कोयली कसो फोंडाचो कोणाच्या दवरूंक जाय. जिविताच्या गोडनारा धोली गुलाम मोनाचो कोणाच्या दवरूंक जाय. मनांतलो जिवो जालो सोय सोय, फोंडांतलो जेजू जालो सोय सोय. मनांतलो जिवो जालो